ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका वर्णू कशी हांव सोबाय तुजी गायता सदा हांव स्तुती तुजी वर्णू कशी हांव सोबाय तुजी गायता सदा हांव स्तुती तुजी ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका मोग सोम्या तुजो मीत मेर नासलो उतरां तुज्या हांव दादोस जालो मोग सोम्या तुजो मीत मेर नासलो उतरां तुज्या हांव दादोस जालो ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका. आता आमी देवाचें उतर आयकुया. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 10 25 आनी 7 पर्यंत. एक दीस शास्त्रा भितरलो एकलो उठून जेजूची परीक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो, मेस्त्री, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका सवाल केलें, नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा? तूं तें कशें समजताय? ताणें जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. जेजू ताका म्हणालो, सारकी तुजी जाप, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडतलोय. पूण तो आपलें सवाल सामावून दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो, तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो, एक मनीस जेरुसलेमांतावन येरिकोक देंवोन वेताना सोरांच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचें सगळें नागयलें, ताका मारन घाय केलें आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेले. अशें आसता एक याजक त्याच वाटेर देंवोन वेतलो. ताका पळोवन तो वाटेच्या दुसऱ्या बगलेक सलतस रावलो. तेच परी एक लेवीत थंयसर पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसऱ्या बगलेन सरलो. शेकी ते वाटेन वेतलो एक सामारियागार ताचे सरशी पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. लागीं सरन ताच्या पांयाक तेल आनी वायन वतून ताणें ते बांदले. उपरांत तो ताका आपल्या जानवराचेर बसोवन एका छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयाचे 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें, हाची जतन घे आनी कितें चडीत तूं करचिताय तें पाटी येतना हांव तुका फारीक करतां. ह्या तेगा भितर सोराच्या हातांत सांपडल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता? शास्त्रान जाप दिली, ताची दया केली तो. तवळ जेजून ताका सांगलें,
वच आनी तूंय तशेंच कर. देवाचें उतर हें. ताका दिल्ल्यांत म्हाका कितें लाभ आसा? तो पेल्यान वचून दी. म्हाका म्हजें कितलें करूंक आसा तें करता. सर्ती केल्यार म्हाका कितें तो सडीत पाग दिता गी? ताका कुमोक करतना म्हजीं बोल्सां खाली जातीत. एक्सिडेंटांत सांपडल्याक कुमोक करीन जाल्यार म्हजेर केज तापतीत. म्हजी मुस्तायकी मेळ्ळी जायत. अशें चिंतच्या आमकां आमचो पेलो कोण, आमचें वर्तन कशें आसा जाय तें जेजू बऱ्या सामर्याकाराचे वपारी मुखांतर तिळसिता. आपली वाट आनी नडतें तिदवून जेजूक वळखून सकटायनी बाबाव जायजे करया देवाक वळखा जाय. दुसरी सुवार्ता आयकून फटकिऱ्या प्रवाद्यांच्या बुलावणेक वळख जावन स्वारांच्या हातांत सांपडलेल्या गालातकाराक सांव पावलू जेजू सरशी वेची वाट दाखयता आनी समजयता. आयच्या सुवार्तेंत जेजून सांगल्ल्या बऱ्या सामर्याकाराच्या वपारींत आमी जावन आसाव स्वराच्या म्हणजे देंवचाराच्या हातांत सांपडन पातकाच्या दर्दळपणांत वाटेर पडिल्लो मनीस. जेजू बरो सामर्याकार. ताणें आमचेर दया दाखयली. आमच्या गायांक तेल आनी वायन वतून ताणें तें बांदलें. तेल आनी वायन संकेत पवित्र साक्रामेंताचे. तशेंच ताणें आमकां ताच्याच खांदार घेवन आमकां छत्राक व्हरून आमची जतन केली आनी तें छत्र पवित्र सभा. बरो सामर्याकार जेजू पातकी जावन आसच्या आमची पवित्र सभे मुखांतर जतन घेता. पवित्र साक्रामेंता मुखांतर आमकां गूण करता. सासणीक जिवीत देवाच्या मोगान आनी दयेन आमकां तो ताणें जोड दिला. हें जिवीत आमचें करूंक जशें देवान आमचो मोग केलो तशें आमी देवाचो मोग करया. जेजून आमचेर दया दाखयल्ले बरी आमी पेल्यांक दया दाखोवया. मोगान आनी दयेन सासणीक जिवीत जोडया. सासणाच्या बापा, हांव तुका भेटयता जेजू क्रिस्ताचे अमोलीक रगत, म्हज्या पातकांच्या फारीकपणा पासत आनी इगर्जमातेच्या गरजा पासत. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या
कर काळीस मोचे तुझ्या काळजा सारखे जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस मोचे तुझ्या काळजा सारखे जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस मोचे तुझ्या काळजा सारखे मोरयेच्या दुलोबी काळजा जा तू म्हजी बचावी मोरयेच्या दुलोबी काळजा जा तू म्हजी बचावी मोरयेच्या दुलोबी काळजा जा तू म्हजी बचावी कॅन्सर पिडेस्ता खातीर एक विशेष मागणें सांत पेरेग्रिनीक नोवेन महिमेवंत आनी सबार अजापा आसा केल्ल्या सांत पेरेग्रिना तुजी मजत मागतेल्यांक देवा बापाच्या कुरपे मारिफात मीतमेर नातलेली तितली असर्यां तुवें केल्याय तुजेंच आंग सबार वर्सां कॅन्सर पिडेक बली जावन बारीस वळवळ्ळें आनी कळवळें तुवें सोंसलें देवा आमच्या मोगाळ बापाच्या मजतीन तुजी पिडा संपूर्ण गूण जावन तुजी कूड नितळ निर्मळ आनी सुडसुडीत जाली मारेकार पिडा अवचित जावन आंगांत वस्ती करतना गूण जावची तांक नासता कंगाल जातना मनशाच्या सक्तेक कांयच करूंक जायना तेदना कुर्सा वयलो सोमी सकल देवोन येवन तुजेर आपणाचे पवित्र हात विस्तारन तुजी पिडा गूण करचे ते असर्ये रूप पळोवचे भाग तुका फावो जाले ह्या दिसांनी हजारो लोक कॅन्सर पिडेक बली जावन वळवळोन कळवळोन दीस लोटीत आसात ह्या पिडेची खुद्द अनुभव आसलो तूं जेजू मारिफात गूण जावन देवाच्या अगणित कुरपेक खुद्द फावो जाल्लो तूं तुज्या मागण्याच्या कुरपेच्या देण्यांनी आनी आंकवार मायेच्या ससायेन तुजे कडेन विनंती करच्या आमा सोमेस्तांक प्रत्येक जावन कॅन्सर पिडेस्तांक बरी भलायकी मोतीक सुशेग कुडीक सोगासाय लाबाशी कर मारेकार पिडेक बली जाल्ल्यांक गूण कर मात्र न्ही देवाच्या कुशेक सदांच खालतीमान घालून तुजी कुशी जाव म्हूण उद्गारूंक भावार्थाची कुरपा दी देवाच्या हर एका उतराक कुशेन तकली बागावंक लेंतवयाची कुरपा आमकां दी 4 दिसाच्या ह्या जिणयेच्या हर एका घडितांनी देवाची कुशी पाळीशें कर हर एका पिडेस्ता विशांत आमच्या काळजांनी खऱ्या हुस्क्याचो उजो जळासो कर सांत पेरेग्रिना तुजी मजत मागच्या हर एकल्यांक देवा बापा कडेन आनी मोरये माये कडेन तुर्तान विनंती कर आमेन. सांत पेरेग्रिना कॅन्सरांतावन बारीच वळवळे भोगल्ल्या आमा पासत विनंती कर कुर्सार हात विस्तरून रगत वावुल्ल्या जेजूतावन गूण जाल्ल्या आमा पासत विनंती कर तुज्या जिणयेंत सबार अजापा रूप आसा केल्ल्या आमा पासत विनंती कर जेजूच्या नांवाच्या सक्तेन लोकांक भलायकी मागोवन दिल्ल्या आमा पासत विनंती कर मागणे आनी उपासा मुखांत्र दारूण पातक्यांक बरी जिणी मागोवन घेतल्या आमा पासत विनंती कर तुवें मागल्लें सक्कड देवातावन सलिसायेन आपणायलेल्या आमा पासत विनंती कर दिसान दीस मागण्यांत तिरासाणेन रावुल्ल्या आमा पासत विनंती कर सदांनीत खळमीत नासता प्राचीत आनी दंडवणी केल्ल्या आमा पासत विनंती कर कश्टा काळार सोंसणिकायेन सक्कड दुखी सोंसल्ल्या आमा पासत विनंती कर आत्म्याच्या बरेपणा खातीर उर्बेस्त जाल्ल्या आमा पासत विनंती कर वळवळच्या लोकां विशांत दयामया दाखयल्ल्या आमा पासत विनंती कर जेजूच्या कश्टांत आनी मोरयेच्या दुखींत पात्र घेतल्या आमा पासत विनंती कर
लोकाच्या बऱ्यापणा खातीर जेजू संगी खुरीस वावयिल्ल्या आमा पासत विनंती कर. मारेकार पिडेन वळवळतल्यांच्या थीर बरवश्या आमा पासत विनंती कर. पिडेस्तांनी देदेस्पर जाल्ल्या खातीर अजापा आसा केल्ल्या आमा पासत विनंती कर. कॅन्सर पिडेस्तांच्या विशेष पात्रोन सांगता आमा पासत विनंती कर. प्रार्थया. येसोम्या, कुडीच्या पिडेन कश्टोंच्या तुज्या साकरा साकरणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रचल्ल्या आत्म्यांक ऊब दिवन जिवा बरीत कर. अशें आमी आमच्या कश्टांतली नितळ जावन बेगीनच तुज्या दयेन भलायकी जोडच्याक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमकां फावो कर. आमेन. पिडेस्तां खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं जावन आसाय आमा सर्वांचो दैवीक वैज. सोम्या जेजू, आज आमी तुका भेटयता सर्व आमचे कश्ट आनी पिडा शिडा. तुवें ह्या संवसारांत आसतना विविध तरांच्या पिडेस्तांचेर कणवळय दाखयली. तांचे वयर तुवें हात दवरून मागलें आनी तांकां गूण केलें. तुवें कुरड्यांक दिश्ट दिली, केप्यांनी आयकशें केलें, मोन्यांनी उलयशें केलें, तोंट्यांनी सालाशें केलें, आंगळ्या पांगळ्यांक हात पांय दिले, कोडकारांक नितळ केलें, देंवसाराक दवंडेलें. सर तरांची पिडा गूण केली मात्र न्ही, मेल्ल्यांकी तुवें जिवंत उठयलें. सर्व तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो म्हजे सरशीन येयात आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हूण तुवेंच म्हळाय. तर पिडेन कश्टोंच्या ह्या तुज्या भुरग्यांचे जिवीत आपोड आनी सर्व पिड्याशिड्यांतलें विघ्ना आनवरांतलें तांकां राखोन व्हर. तांकां गरजेची भलायकी लाबय आनी तुजी तशीच पेल्यांची सेवा करूंक तांकां त्राण लाबोवन दी. पवित्रात्म्या आमचेर देवोन आनी ह्या संवसाराचें रूप तूं नवें कर. आमेन. ह्या सकाळींच्या मागण्या सहभागी जावच्या सर्व भावा भयणी खातीर आमी प्रत्येक तरान मागया. सर्वेस्पराची धाराळ आशिर्वादा तांच्या कुटुंबाचेर आशेव्या. तांच्या कुटुंबांत सदांकाल सुख समृद्धी सोमीदेव फावो करून दी म्हूण एका काळसान आमी आतां मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा, मनशा करणारा, महिमानंद तुका. ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा, मनशा करणारा, महिमानंद तुका. वर्णू कशी हांव सोबाय तुजी, गायता सदा हांव स्तुती तुजी. वर्णू कशी हांव सोबाय तुजी, गायता सदा हांव स्तुती तुजी. ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा, मनशा करणारा, महिमानंद तुका. ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा, मनशा करणारा, महिमानंद तुका. मोग सोम्या तुजो मीत मेर नासलो,
उतरान तुज्या हांव दादोसालो मोग सोम्या तुजो मीत मेर नासलो उतरान तुज्या हांव दादोसालो ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका मोगाळ पुता सोवे अंक्वार मोरी आशीर्वाद देवा आमकां भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी